प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा म्हत्वाचो 26 वोड 1 ते 6 पर्यंत आनी 16 ते 18 पर्यंत. Matthew chapter 6 verses 1 to 6 and 16 to 18. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. मनशाक दाखोवच्या मनान देवाचे भक्तीच्यो कोडण्यो मनशा उजीर करिना जावन चोत्रायत उरा. नाजाल्यार स्वर्गाक आसतो तुमच्या बापायची कसलीच मजुरी तुमकां मेळची ना. देखून तुम्ही भीक घालतात तेन्ना तुझे मुखार तुडतुडी वाजोय नाका. दोंगी देवस्थानांनी आनी रस्त्यांचेर आपणाक मनशा मुखार मान मेळचे खातीर तशें करता. हांव तुमकां खरें सांगता, तांणी आपली मजुरी घेतली. पूण तूं दान दिताय तेन्ना तुजो उजवा हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक करचें न्हय. तुजें दान गुपीत जावं दी, आनी जो गुप्ती केल्लें पळयता तो तुमचो बाप तुका मजुरी दितलो. मागण्या विशीं शिकोण. आनी तुमी मागणी करतात तेन्ना दोंग्या परी जावं नाकात. लोकांन आपणाक पळोवचे खातीर देवस्थानांनी आनी रस्त्याच्या नाक्यार उबे रावन आपली मागणी करची तांकां मोठी खुशी. हांव तुमकां खरें सांगता, तांणी आपली मजुरी घेतली. पूण तूं मागणी कोत्ताय तेन्ना तुज्या खाजगी कुडांत भितर वच, आनी दार धांपल्या उपरांत तुवें गुप्ती आसतो तुज्या बापाक मागणी कर. आनी जो गुप्ती केल्लें तें पळयता तो तुमचो बाप तुका इनाम दितलो. तुमी उपास करतात तेन्ना दोंग्या भाशेन खोतीचें रूप तुमी घेवं नये. आपूण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवंक ती आपल्या तोंडार काडोक घालता. हांव तुमकां खरेपणी सांगता, तांणीन आपली मजुरी घेतली. पूण तूं उपास करताय तेन्ना तुजो उपास लोकांक न्हय, बगत गुपीत आसतो तुमच्या बापाक दिश्टी पडचे खातीर तुज्या माथ्याक तेल लाय आनी तुजें तोंड धू. आनी जो गुप्ती केल्लें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. प्रितीच्या भाव भयणीनो आयच्या शिवर्तमानान आमी शिकता वा आयकता की जेजू आमकां 3 भासाच्यो वस्तू आमकां आयज शिकयता. तो कितें सांगता? तो म्हणटा जेन्ना आमी मागणी करता, आमी उपास करता, आमी भिकाऱ्यांक दान दिता, हें जें आमी करता एके भाशेन सगल्यांक दाखोवपाक करिना. जेन्ना आमी मागणी करता आमी दुसऱ्यांक दाखोवंक सोदिना की आमी खरेंच मागणी करता. आमी जेन्ना आमी भायर जाग्यार वता आनी आमी व्हडले भाशेन मागणी करता, सगळे लोक आयकतलो म्हणून तो म्हणटा असलो लोक ढोंगी. तेजे उपरांत जेन्ना उपास करता सगल्यांक दाखोवपाची गरज ना, आमकां सगळ्यांक सांगपाची ना की आयज आमी उपास करता म्हणून. कित्याक उपास फकत 1 दिसाचो न्हय, उपास फकत 2 दिसाचो न्हय, उपास केन्ना 4 दिसाचो न्हय. उपास आमकां जाय कित्याक आमच्या मनाची नोर्सणी करपाक, आमकां एके भाशेन एक एक्सरसायज करपाक, ट्रेनिंग करपाक. म्हणटच आमी जेन्ना उपास करता आमी कोणाक दाखयना, कोणाक सांगिना. कित्याक हो जो आमी उपास करता आमच्या फायद्याक, आमकां देवा कडसून कसलो फायदो मेळचो ना. तेजे उपरांत आमी जेन्ना कोणाक भिकाऱ्यांक दान दिता, कोणाक आमी आदार दिता, आमी सगल्यांक सांगिना. आमकां नाका गरज की सगल्यांक सांगलेलें की अरे बाबा हांवें इतले पयशे दिले, हाका हांवें इतलो आदार दिलो. लोक कितें म्हणटलो, हो एकदम बरो मनीस, हो लोकांक पयशे दिता, हो लोकांक आदार दिता. आनी भाव भयणीनो चड करून कितें घडटा, जेन्ना आमी मागणी करता, उपास करता, कोणाक दान दिता, आमी एके भाशेन आमी सगल्यांक सांगूंक सोदता. आनी कित्याक गाय, लोक म्हणटलो हो बरें काम करता, हो बरें मागणी करता, उपास करता, हो एके भाशेन दुसऱ्यांक दान दिता, दुसऱ्यांचो आदार करता. पूण भाव भयणीनो आयज जेजू आमकां कितें सांगता? कितें सांगता आयज आमकां? तो म्हणटा जेन्ना आमी मागणी करता तुमी ओगीर तुमच्या कुडीन वसात आनी थंयसर गुपचीत तुमी मागणी करात. कित्याक सोगींच्या बापा बरोबर संबंद दवरूंक जाय जाल्यार दुसऱ्यांक दाखोवपाची गरज ना. जेन्ना एक घरकार आपले बायलेचो मोग करता, एके सवे माजार सगळ्या मार्केटान वा एका भायर जाग्यार तो दाखयना कितलो मोग करता. तो मोग दाखयता आपल्या घरात. तेच भाशेन जेन्ना आमकां देवाचो मोग आसा,
आमकां दुसऱ्यांक दाखोवपाची गरज ना की आमी इतलो मोग करता म्हणून आमी मिसाक वेता आमी इगोर्जेर वेता आमी इतलो वावर करता. गरज नाका, आमकां गरज कसलीच नाका. कित्याक देव जाणो आमचें काळीज आमी कित्याक काय आमी मागणें करता तें. जेन्ना आमी उपास करता, उपास आमी करिना कित्याक आमकां देवाचो फायदो कितें मेळटलो, देव आमकां चड बेसांनी भरतलो. कितल्या लोकांक आजून पासून ही सजमण उपास करपाची गरज कितें. उपास करिना जाल्यार तुका कसलेंच पातक न्हय, उपास केलो जाल्यार तुका कसलोच फायदो न्हय, पूण उपास करपाची कितें गरज. उपास आमी कित्याक करता, कित्याक जेन्ना आमी उपास करता आतां आमच्या पोटाक खूब त्रास जाता, आमकां खूब आलकोल जाता. पूण जेन्ना आमी ती आमच्या पोटाक म्हणटा ना आमी तुका कांयच जेवण दिवचें ना, कांयच मेळचें ना, आनी आमी आमच्या मनाची नोसोवणी करता, आमी आमचें ट्रेनींग करता आमच्या मनाक. आतां हें करून, हे उपास करून आतां आमची चोत्राय आमच्या देवाच्या उतराचेर धरूंक जाता. ना तर आमकां कितें दिसता, आमी कितें आयकता, आमकां कितें आमी आयकलां, कितें आमी चाखलां, ताजे वयर आमची चोत्राय येता आनी आमी देवाच्या उतराचेर आमी चोत्राय दवरून देखून उपास केलो जाल्यार उपास करता आमी फकत आमच्या फायद्या पासत. देवा कडसून कितें बेसांव मेळपाक, देवा कडसून आमकां कितें पातक जालें म्हणून आमी उपास करिना, उपास करिनासतना रावना. आनी ह्या कारणा लागून बाबा भयणीनो, खूब लोकांक आजून पासून आयज उपासाचो कितें फायदो, कित्याक करूंक जाय आमी. फकत कोरेजमाच्या वेळार उपास करपाची आमकां कसलोच फायदो ना. आमी उपास केन्ना करूंक जाय, उपास आनी मागणें आमच्या ट्रेनींग करपाक, आमच्या मनाक ट्रेन करपाक, हेच गरज आमकां ह्या उपासाची. आनी तेजे उपरांत जेन्ना आमी कोणाक आदार करता, हो मोग जे देवान आमचे भितर भरला, हो मोग जो पवित्र आत्म्यान आमचे भितर भरला, जो आमकां मोग आमच्यान दुसऱ्यांक दिवंक जाता देवाचें उतर पाळून, तोच मोग आमच्यान दिवंक जाय. ना तर भाव भयणीनो, आमी कितलेंय दिलें, कितलेंय केलें, पूण मोगान दिवंक ना जाल्यार ताचो कसलोच फायदो ना. त्या मनशाक जो दिता ताका आनी आमकांय फायदो ना. देखून भाव भयणीनो, ज्या दिसा आमी जेजूक आमचो स्वामी आनी धोनी मानलो, ज्या दिसा पवित्र आत्म्या उदेशी आमचो देवान आमचे भितर आपलो मोग ओतयलो, होच मोग आमच्यान दुसऱ्यांक दिवंक जाता, दुसऱ्यांक दान दिवंक जाता, दुसऱ्यांक गरजेक पावंक जाता, दुसऱ्यांक आदार दिवंक जाता. आनी भाव भयणीनो, हाका गरज न्हय की आमी फकत भिकारीच उरतले. ज्या लोकांक उतराची सजमणी ना, ज्या लोकांक आजून पासून जेजून केलां तें खुर्सार, ती गरीबपणान आख्खें जिवीत जियेतलीं आनी केन्ना जेजूचे भावार्थी जावचे ना, कित्याक तांकां फकत जाय भिकारी जावपाक. पूण जो कोण खरें जेजूचेर भावार्थ दवरता, ती आतां देवाच्या उतरान रिगून रावता, देवाच्या उतरा वरवीं तांकां सगळें मेळटा, कित्याक ती भावार्थान चलतात. आयज भाव भयणीनो, हे खेरीत भाशेन ह्या शिवर्तमानाचे आमी नियाळ करुया. हो उपास, हे मागणें आनी दान दिवपाचें फकत आमी करिना आमकां कितें बरें मेळटलें म्हणून, कित्याक आमी करता, कित्याक आमी देवान आमकां इतल्या मोगान भरल्या आनी हो मोग आमी आमच्या पेल्याक दाखोवपाक, हो मोग आमी देवाक दाखोवपाक, हो संबंद आमी देवाशी घट धरपाक, ताचे पासत आमी हे मागणें करता, उपास करता, आमच्या उतरान घट रावपाक आनी दान दिता. कित्याक आमी जो मोग आमी आपणायला, जे आमकां देवान बेसांनी भरला, तो मोग आमी दुसऱ्यांक दिवंक आयजतान फुडें सरूया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जाता. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोडूनरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.